हरे कृष्ण. एक मिनिट एक शेअर करते मागेल स्क्रीन. ओके. सो म्हाका हे भागवत पुराण कोंकणी पुराण संघाचेन म्हाका हे अपॉर्च्युनिटी दिलेले आहे का महेश प्रभू आणि माताजी सगळी चरण माताजी म्हाका ही अपॉर्च्युनिटी दिलेले आहे कसनी खूप खूप धन्यवाद. आणि हांगा आयले सगळे वैष्णव कसनी आणि वैष्णव आणि वैष्णवी कसने मागेले खूप खूप नमन. म्हाका हे भाग्य दिवन म्हाका हाय सेवेंत लावचे का मागील गुरु आणि कृष्णाला आशीर्वाद घेऊन हे स्टार्ट करतो. सो म्हाका दिलेला आजचे टॉपिक असणे रेग्युलरली विजिटिंग अ टेम्पल ना सतत जाऊन कन्सिस्टंटली जाऊन कशी विजिटिंग आम्ही अकस्मात टेम्पल विजिट करलेलं आमकां कसले बेनिफिट मेळटा म्हण असणे आमकां आमगेले हे आजचे हाजेचे उद्देश आम्ही आज कसले अर्थ हे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हण एक बुक आसा ताचे बद्दल तातूंत आमी रेग्युलरली स्टडी करत आसात तुमकां सगळे करत असल्या प्रकार हंतुंत हांव हे भागवत पुराणाचे नसणे हे एक कंटिन्युअसली कितले एक 6-7 वर्ष कंटिन्युअसली तुम्ही रेग्युलरली हे सत्संग करतात ताजे निमती कितले लोकल कॉन्शियसनेस चेंज जाला ते एक वन ऑफ द एव्हिडन्स की हे टॉपिकाक कितले व्हॅल्यू आसा म्हणून आजच्या टॉपिकांत असणे आम्ही आमगेली कशी स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाता रेग्युलरली विजिटिंग टेम्पल विजिट केल्यार आमकां कशी स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाता. आम्ही चर्च आणि टेम्पल कसला कशी विजिट करतात जो टेम्पल म्हणा मंदिरा कशी विजिट करतात गेल्ले आम्ही दर्शन घेतले थोडे डोनेशन करले प्रसाद खाल्ले आयले ते केन्ना केन्ना तरी एक पंत नॉट एव्हरीवन बट मागेल असले लोक जो चर्च ऑन लोक अशी आताच्या जनरेशनात असणे आमगेल विंगडसाले प्रियोरिटीज इतले हाय की आम्ही रेग्युलरली कसले एक टेम्पल जो एक देवस्थान विजिट करचे आमकां थोडे तितले इजिली साध्य ना म्हळ्यार आमगेले मॅटेरियल एंगेजमेंट्स मस्त आसात जाल्यार असणे अकस्मात आमगेले स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार आमगेले जीवनाचे ध्येय आमकां गोत असल्यार आमगेले जीवनाचे गुरी आमकां गोत असल्यार हे रेग्युलरली आमी कशी विजिट करचे आमकां कितले इम्पॉर्टंट आसा म्हण आमकां गोंचता कशी एक अनहेल्दी पर्सनाक असणे गोतस की हेल्दी राबल्यार असणे तागेलें जीवन आयुश्य चड जाता आणि तागेले एक्सपिरियन्स ऑफ लायफ कशी चेंज जाता पळय तस चड उरता पळय तस तो जिमाक वता बरे खाणे खाता तशी पे सेम हांगा अकस्मात आमकां गोत आसा आमी कृष्णाले की आमी कृष्णाले अंश म्हण आमी वचून आमी लास्टाक वचून कृष्णा लेगीच पावता कितले आमी आमगे एंड तेय आसा जाल्यार आमी कितले डिले करता आसा ते आमगेल्या हातांत आसा जाल्यार आमी एंड तेयच आसा आमगेले कृष्णा लेगी वचून आमी कृष्णाच्यान भायर पडला कृष्णा शक्ती आमी कृष्णा लेगी वचून पावता आमी सो ते एक डीपर अंडरस्टँडिंग जो डीपर गुरी आमगे लायफांत असल्यार की आमगेल आमगेल हे मागेले हे जीवनाचे गुरी जगताक एन्जॉय करचे न्ही हे जर्नीक एन्जॉय करचे न्ही कशी एक स्टुडंट असणे एक इंजिनियरिंग क्लासाक स्कुलाक गेल्यार असणे कॉलेजाक गेल्यार थंय वचून तांणी स्टडी करता ना की तांचे फ्रेंड्स करचे ते सगळे बाय डिफॉल्ट मेळटाच ताका जस तांचे फ्रेंड्स कर्ण स्टडी करनासन राबल्यार असणे ते जर्नी असते आणि चड जाता तशीच असणे हांगा हांगा अकस्मात असणे एक नॉर्मल लायफान सरी आमी अकस्मात असणे आमगेल गुरी आमकां गोतना आमगेल गुरी कसले आमगे लायफाचे कृष्णाले धामाक वचचे गोलोक वृंदावनाक वचचे ते ताचे खातीर आमी कसले जाता पळय ते सगळे साध्य जालेले साध्य आमी आमगेल हातांत आशिल्ले सगळे आमी करता सो आमगेल गुरी आमी दवन घेवन मुखार भायर पडला मात्र आमगेले
कार्य आमकां ताचे प्रकार अनुसरून करपाचे. आमी रेग्युलरली कसल्याक विजिट करता एवरी डे कसल्याक म्हणल्यार न्ही कशी आमी एक वर्षाक आमी आतां अकस्मात कोण जर जिमाक वता आसत बॉडी बनयता आसत म्हणून तो वर्षाक एक पण न्ही जावं महिन्याक एक पण न्ही दवाल दर्शे सॉरी जिमाक वचून जिम करून आयल्यार न्ही ताका बॉडी येतकी ना. एवरी डे तांणी वचका जो एवरी डे तांणी सगळे अनुसरून करता तांणी बरें जेवण करता मागीर टायमार न्हिदका आनी जिम एवरी डे विजीट करता तेन्ना मात्र न्ही ताका ते फिजिकल फिटनेस येता. तशीच न्ही स्पिरिच्युअल फिटनेस कशी येता आमगेले कृष्णा बरोबर आमगेलो संबंध कशी जोडटा केन्ना आमी रेग्युलरली कृष्णाले धामाक विजीट करतात. आनी कृष्णाले धामांत बरी वरायटी आसा. आमी एक एनरोलमेंट करून रावयाचें एका जिमाक एनरोल करून रावका जाल्यार न्ही कृष्णाले सेवे घेवचे रीती कितलो अनेक आसा. कृष्णाले डिवोटीज कितलो अनेक आसा. विंगड विंगड रुची आसा कृष्णाक. विंगड विंगड रितीन न्ही आमकां आमगेली स्पिरिच्युअल फिटनेस जाता. सो रेग्युलरली आमी अकस्मात न्ही हांगा देवस्थानाक वचून आमी कृष्ण मंदिर जावं खंयचे आमकां इश्ट जालेले न्ही डिटीले मंदिर आमी हांगा कृष्णा गेले म्हणल्यार आमी भगवद्गीता वाचला आमी सगळे शास्त्र प्रमाण करून पळयला की कृष्ण परम भगवंत म्हणून. कृष्णान वरी भगवद्गीतान सांगला आनी मस्त सगळे स्क्रिप्चरान सांगला भागवतमांत खंयचे आमी चर्च एंड स्क्रिप्चर्स घेवन पळयल्यार सांगतात की कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड कृष्णा न्ही आशिल्ल्यान म्हळ्यार कृष्णाचे न्ही सगळे देवते सगळे लोक ती लोक भायर पडले कृष्णा निमती. सो आमकां ताचे खातीर आमगे इस्कॉनाचे प्रकार जावं आमी वैष्णवाला प्रकार पळयल्यार न्ही कृष्णा आनी कृष्णाले विंगड विंगड रितीन सेवा न्हू करयतात विंगड सगळे एक अकस्मात न्ही आमी उडपी कृष्ण मठाक पळयल्यार न्ही थंय एक कृष्णाक न्ही एक राजावर ट्रीट करतात कसं द्वारकाधीश थंय येवन रावलो कृष्णाक ते जाल्यार द्वारकाधीशाक न्ही द्वारकाधीशाल मोडांत न्ही कृष्ण चायल्ड म्हळ्यार बाल्य अवस्थांत न्ही कृष्णाक राज्य अवस्था ते एक राजाचे अनुभूती वरी मेळटा तसले एक मिश्रण जालेले एक उडपी मठ म्हणयतात. सो तशी एवरी टेम्पलाक न्ही एक विंगड विंगड फ्लेवर आसा आनी कृष्णान सावथांत आमी खंयचे तरी टेम्पल विजीट करले तेच कृष्ण मठ आमी नॉर्थाक गेल्यार न्ही एक विंगड रुची मेळटा तेच वेस्टाक गेल्यार एक विंगड तरेचे कृष्णा दिसता जगन्नाथ दिसता आनी हांगा गेल्यार बद्रीनाथ दिसता मागीर तशी आनी असले कृष्ण महाराष्ट्रान पांडुरंग जावन उरता. सो तितले सगळे आमकां कृष्णान न्ही वरायटी दिला हे वरायटी आमगेले मन हांगा तांगा वता न्ही ते वरायटीक टेम्पल्सांत वरी वरायटी आसा कृष्णाली. सो नेक्स्ट कृष्ण सगळे कडेन आसलो तेन्ना हांव न्ही कृष्णाले देवस्थानाक कसल्याक वचका हांव कृष्ण तरी सगळे कडेन आसा देव सगळे कडेन आसा अशी कशी म्हणत हे हातूंत न्ही आमी एक चैतन्य चरणदास प्रभून एक एनॉलॉजी दिला की इलेक्ट्रिसिटी न्ही जो करंट जो कसं आमी पावर म्हणटात पळय ते सगळे फूल बिल्डिंगांत उरतात जाल्यार न्ही आमगेले आमी सॉकेट घातली तशी मात्र आमकां ते पावर येता. आनी उदकाची एनॉलॉजी आसा की उदक फूल एटमॉस्फियरान सगळे कडेन आसा जाल्यार न्ही केन्ना ते ठाणे स्टेशनान तुमकां आमकां एक मशीन आसा ते वारोन तशी उदकाक न्ही कन्वर्ट करून नॉर्मल युजेबल ड्रिंकेबल वॉटर करता. सो तशीच न्ही कृष्ण सगळे कडेन आसा जाल्यार कृष्णाक कशी आमी परसीव करची जाता कृष्णाक आमी कशी कनेक्ट करची जाता हे एक टेम्पल जावं एक एक टेम्पल जावं एक धर्मस्थानांत आमकां खूंच जाता आमी कनेक्ट करत. ओके कशी आमी स्कुलाक वतात ओके स्कुलांत आमी गेले तेन्ना न्ही कशी आमकां स्कुलांत एज्युकेशन कशी करता म्हण ट्रेन करतात पळय तशीच न्ही टेम्पल न्ही आमकां
आता कृष्णा सगळेकडे असतात जाल्यार असले लोक सांगतात कृष्णा सगळेकडे असतात जाल्यार वरी आमी टेम्पलांत कसल्या वचपाक अकस्मात कृष्णा सगळेकडे आसा टेम्पलांत कसल्या करचे साथ देना सगळेकडे असना कृष्णा साम टेम्पलांत उरतले तशी वन ऑफ द काउंटर आर्ग्युमेंट्स आमी सांगेत की सगळेकडे असं कृष्णा टेम्पलांत वचचे आणि टेम्पलांत सेवा करया सो टेम्पल एक तराची ट्रेनिंग ग्राउंड म्हळ्यार एक इन्स्टिट्यूशन काही आम्ही भक्ती शिकचे जातात आम्ही थंय वतात सगळे डिवोटीजाक पळयतात कितले विंगड स्टेटसाचे डिवोटीज येतात विंगड एजाचे डिवोटीज येतात विंगड फायनान्शियल कंडिशनाचे डिवोटीज येतात आणि विंगड नॉलेजाचे डिवोटीज येतात की विंगड संप्रदायाचे डिवोटीज येतात जेव्हा वैष्णवी जातात आणि विंगड कसले तांगेले सेवेकरचे विधी विंगड होते एकल्याक कीर्तन सांगचे आवडता एकल्याक असणे कसं हे प्रवचन आयकोचे आवडता एकल्याक प्रवचन सांगचे आवडता एकल्याक असणे प्रसाद खावचे आवडता एकल्याक प्रसाद दिवचे आवडता मागीर अशी मस्त तराची डिवोटीज आमी एक स्थानांत वचून मेळ्ळेत तसले ते ग्राउंडान तसले सगळे तसले विंगड रितीचे डिवोटीजाक असणे एक उद्देशाक असणे एक कडेन मेळत म्हणजे कृष्ण कनेक्शन ऑफ कृष्ण ताजे ताका आमी ट्रेनिंग ग्राउंड्स श्रीमद भगवद्गीतांत असणे कृष्ण सांगतात की यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वां च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति For for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. कृष्णाक आमी सगळेकडे पळोवका म्हळ्यार असणे आमकां तें नॉलेज उरता तें नॉलेज आमी कशी ते नॉलेज आमकां कशी मेळटा एवरी डे आमकां कृष्णा वले कीर्तन आयकून भक्तागेले डीटीए दर्शन करून तार प्रसाद खावन कृष्णाले कसले नॉलेज बेसिकली नॉलेज घेऊन ते नॉलेज कशी विजडम जाता ते आणि ते नंबिके जड नंबिके असते पळय ते कृष्णा कॉन्शियसाक आमी आमकां हाडता ओके कशी हांगा ऑथरान सांगला की कृष्णा टेम्पल एक स्पिरिच्युअल स्कूल म्हणून कशी स्कूलान तसली नॉलेज काही क्रिएट करणार फ्रॅक्शन्स आपण जो ना एक मॅथमॅटिशियन करला जो सोशल सायन्स आम्ही कसं वाचता ते एक हिस्ट्री हिस्टोरियन बरयला जो ताणी डॉक्युमेंट करले उरता मागीर नेक्स्ट असणे अकस्मात आम्ही सायन्स घेतला एक सायंटिस्टान कसं तरी बरयलें उरता जो ताणी तागे थिसीस उरता सो आणि एक लिटरेचर कोण तरी एक लिटरेचरान इंटरेस्ट असला ताणी लिटरेचर बरयला मागीर विंगड लँग्वेजीस हे सगळे असणे एक जगार हाड नसणे विंगड तरे नॉलेज एक जगार हाड ग्रेड वायज डिवाइड कर ते कशी आमकां एक चोलडाक असणे कशी फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड तांगेल एजा प्रकार तांकां नॉलेज दिता वतात पळय तशी स्कूल्स वरी फर्स्ट स्टँड आमकां आमगेले एक कसले कशी तशी स्कूल्स कशी दितात ते एन्विरॉन्मेंट क्रिएट करता पळय कसं क्रिएट करता स्कूल कसं करता एक एन्विरॉन्मेंट काही आम्ही सगळेच चोलडा एक एजाचे चोलडा ऑलमोस्ट एक एजा चोलडा येऊन एक क्लासान बसतात आणि एकच सब्जेक्ट स्टडी करतात मागीर ताजे ते अर्थ करून घेतात तशी असणी एक टेम्पल असणी आमकां एक एन्विरॉन्मेंट दिता कळाग कसल्याक कृष्णाक कनेक्ट करचे कृष्णा सगळे कडेन आसा जाल्यार असणे ते सगळे कडेन पळोवचे शक्ती कसले शक्तीकिंत बिलीफ सिस्टम आमकां कृष्णा सगळे कडेन आसा जाल्यार हे डीटी फॉर्मांतू आसा आणि डीटीज कसले आमी डीटीज म्हणटा जे अर्च विग्रह म्हणटात न्हय ते मुर्ती ते साधारण मुर्ती उरना ते हातूंत असणे प्राणस्थापना जाले उरता खंयचे डीटी खंयचे देवाले मूर्ती आमी पळयतात पळय तांत सगळे प्राणस्थापना जाले उरता ते एक व्हड वैष्णवा जो वैष्णवीन बसून असणे कोण तरी अर्च विग्रहांत असणे देवाक आपोवंक येतात कसल्याक आपोवंक येतात आमकां कश्ट सॉल्व करचे न्हय कश्ट तरी देव ना जाल्यारूय सॉल्व करतात कसल्याक आपोवन घेतात आमगेले देवा हांव तुका सेवे करता तुगे बरो कनेक्ट करता जावं तुगे बरो संबंध धांवन घेवका म्हाका तेजे खातीर असणे म्हाका तूं एक
मूर्ती रूपान ते न्हू तुका तेय सेवा घाता, तुका प्रसाद ऑफर करता, तुका बरे करून ड्रेस करता, तुका श्रृंगार करता, तुगे बगे वर्णने करता, तुगे बगे तुका लोकां बरोबर संबंध आणि आयिल्ले डिवोटीजाक लावन दिता देवा म्हणच न्ही एक असोसिएशन एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट असले एन्व्हायरमेंटान तसले कशी आम्ही एक तसले एन्व्हायरमेंटान तसले एक एन्व्हायरमेंट एक डिवोशन एक डिवोटी जो एक वैष्णवी येऊन एव्हरी डे आम्ही कनेक्ट करणारच ना आम्ही कृष्णा बरोबर एक स्पिरिच्युअल स्कूल म्हण सांगित कृष्णा टेम्पल म्हणून एस्पेशली इस्कॉनान ते मस्त प्रॉमिनंट आसा की ते कीर्तन जाता आणि कीर्तन शिकयतात वरी न्यू डिवोटीजाक असले कीर्तन शिकयतात प्रसादा म्हणत असणे हेल्प करचे कसले यो म्हण हेल्प मागतात आणि न्हू मस्त देवस्थान आसा म्हाका कोत आशिल्ले प्रकार हांवें इस्कॉनान चड जावन सेवा केला म्हणून हांवें इस्कॉन डिवोटी इस्कॉन ची बगे उलयता उरता ओके सो आम्ही हे आम्ही म्हणतात मी स्पिरिच्युअल आम्ही म्हणतात ते स्पिरिच्युअल अर्चविग्रहा बगे अर्चविग्रह म्हणारच नाही ते ऍक्च्युअल देव असं ते तो कसल्या काही होता ते सेवे घेऊन आमकां कनेक्ट करचे ते आणि ताई चड जण लोक सांगतात युजली लोक कोण अँटी डीटी फॉर मतलब अँटी विग्रहाचे बगे उलयतात पळय ती लोक सांगतात विग्रहान देव उरना विग्रहान देव उरता तो सेवे रुपाक आयले उरता तो ताई तो सांगतात विग्रह मोडून उडयल्यार देव काय तेव्हा कस तरी म्हणजे देवाक मोन उडयला वरकी म्हण ना ताई आमी ताका प्रीत दिवचे तागे बरोबर संबंध दवरून घेवचे कापेला ताजे ते अर्च विग्रहाचे कसले पर्पज जेव्हा अर्च विग्रहाचे कार्य हे की आमकां सेवे करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे सो आम्ही हे अर्थ करून घेऊ की आम्ही म्हाका हे अर्लियर केन्ना कोविड टायमार सुमार हांवें एक आयकलेले अमोगलीला प्रभूले क्लासांत तेन्ना ते सांगता आशिल्ले ते अमोगलीला प्रभू की अमोगलीला प्रभून एक क्लासान सांगले की अर्चविग्रहांत न्ही आम्ही येद्राक आम्ही खंयचे डीटी फॉर्म जे देवाल देवाल दर्शनाक गेले वरता एस्पेशली आम्ही गेले तेन्नासनी आम्ही दवा येद्राक मूर्ती येद्राक जावं अर्च विग्रह येद्राक न्ही आम्ही दोळे दांपून पांय पडतात जाल्यार तो सांगता देव तुमगेले येद्राक आसात ते देवाल दर्शन घेवका आम्ही व्हरतू दोळे दांपून देवा कोण तरी आम्ही हांव हांगा आसा आनी म्हगेले येद्राक कोण तरी येवन दोळे दांपून म्हगेले उलयल्यार हांव कसं लायका म्हळ्यार केन्ना कळना जावं आमकां त्या नंबिकेन हा की देव थंय आसा म्हण सो अर्च विग्रहांत असणे देव असा म्हण एक ನಂಬಿಕೆ हाडोवका म्हळ्यार आमकां त्या अर्च विग्रह सेवे करका त्या अर्च विग्रहा ಬಗ್ಗೆ आम्ही मस्त नॉलेज घेवका आणि आणि विंगड विंगड सगळे आम्ही सेन्सेस असणे कृष्णा सेवेन घालका अकस्मात आम्ही इतले कॉन्सेप्ट असणे स्पिरिच्युअल स्कूल आम्ही कसे एन्जॉय करतात आम्ही जिबे थ्रू एन्जॉय करतात काहीतरी गेल्ले पाणीपुरी खाल्ले जेव्हा कसं तरी खाल्लं जिबेन एन्जॉय करचे मागीर काना थ्रू म्युझिक आयकून एन्जॉय करतात मागीर दोळे थ्रू असणे मुवीज जावं कस तरी पळोवन आमी एन्जॉय करतात मागीर कसले स्पर्शा थ्रू एन्जॉय करतात सो विंगड विंगड रिती तर बट हे कृष्णा स्पिरिच्युअल स्कूलांत हे टेम्पल ज्वेल स्पिरिच्युअल स्कूलांत न्ही आमी एक आमी आमकां एक विंगड तर एन्जॉय जाता कशी जिबेंत आमी प्रसाद खातात तेच सेन्सेस कांचे आमकां एन्जॉयमेंट दिता आसत जाल्यार ते आमकां कृष्णा कॉन्शियस दिता आसत हेच जिबेंत आमी कृष्णा बगे उलयत आसत खंयचे आमी गॉसिप करून आमी एंटरटेनमेंट घेता उरतात पळय एक गॉसिप करल्यार आमकां एक तर डोपामाइन हाय जाता न्ही आमी हे करता कसले उलयत उलयतना आमी बरें करून उलयतात तेन्ना आमगेले एक डोपामाइन हाय जाता जो आमकां एक तर रुची मेळटा हांगेले तांगेले उलयतना जाल्यार तेच कृष्णा बगे उलयतना तेच रुची मेळटा प्लस आमी दवाखान्यात करेत आमगे दोळ्यांत आमी दिटील दर्शन करेत हेच कृष्णा हे हातांत आमी स्पर्शा थ्रू कृष्णाक स्पर्श करन आमी ताका श्रृंगार कर तांकां सेवे करत
मागीर आमगेले क्लिनिंग आमी खंयचे कार्य करतात पळय ते सगळे कार्य कृष्णा लेगीत कर नासतना आमी जलावरी जिंकून मुखार येवत आमी. सो ते आमगेले ते तसले स्कूल जो तसले इन्स्टिट्यूशन असणे प्रभुपादान असणे आमगेले खातीर बांदला जो आमगेले व्हड आचार्य लोकांना म्हणून बांधून गेला. काही आम्ही एक स्थानांत येवन असणे आमकां एक शांती फील जावन आम्ही सेवेक करून एक दूर जाल्लेले एक मनुष्य असणे कृष्णा कडेच्यान लागीं हाडचे एक स्थान म्हळ्यार असणे आमगेले देवस्थान. पॉवर ऑफ असोसिएशन आमकां चैतन्य चरितामृतांत सांगला साधू संग सर्व शास्त्र कय लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय म्हळ्यार साधू संग साधू संग असणे लव मात्र म्हळ्यार मस्त कमी टायमांत वरी अकस्मात आमी साधू संग करले आमगेल पुर्ती आमगेले लाईफ साधक जाता जो आमी आमगेले गुरी लायफाचे रियल गुरी कसले आमी कृष्णा कडेन कन्नडांत सांगले कन्नडांत सांगचे अशें म्हणले कन्नडांत सांगलेलें आसा एक हे इल्ली इरोदु सुಮ್ಮನೆ अल्लिदे नಮ್ಮನೆ म्हळ्यार आमी हांगा उरचे टायमपासा खातीर राबला आमी एक्चुअली आमकां गोतना कसल्याक आमगेले फोकस ना आमगेले पर्पज ना म्हणल्यार आमी हांगा राबला जाल्यार एक्चुअल आमगे घर उरचे थंय गोलोका वृंदावनून सो आमी म्हळ्यार आमी घराक वचचेक रेडी ना की घराक वचचेक आमकां गोतना की कस तरी एक रिजना निमती असणे आमी आमी हांगा अडकून राबला सो ते आमकां ते घराक वचचे दारी कोण दाखयता आमकां साधू साधू आमकां थंय व्होन पावयता पळयताय वचचे आसा जाल्यार आमी मेहनत तरी आमीच करता जाल्यार खंयचे तरी एक जाग्यार वचक म्हळ्यार आतां कोणाक वतच पळय डेल्लीक अकस्मात म्हाका वचक म्हळ्यार कोणाक डेल्ली बागे वता आसा जे डेल्लीक वचचे डायरेक्शन वता पळय तांकां आमी धरतात जाल्यार असणे आमीच जेवन आमी ना हांवच सोदून घेवन हांवच करता म्हळ्यार असणे तेन्ना आमकां मूर्ख म्हणटले अरे हांवेच सोदून घेवन हांवच सगळें करचें करल्यार आमी मस्त चूक करतात लायफान आनी मागीर तितलो आमगेले टायम ना आमी मिलियन्स ऑफ टायम आमी जन्म मृत्यू कर नासतना आमी वेस्ट करून काडना आनी असले ऑपॉर्च्युनिटी ह्युमन बॉडी जो मनुष्य जन्म आमकां आनी पदे पदे मेळना सो जाल्लेले इतले असणे आमकां आमगेले हे मनुष्य जन्माचे ज्यो साधने असणे कसले म्हणटा ताका मनुष्य जन्माचे हे उपयोग कंप्लीट उपयोग असणे आमी आमगेले गुरी साधून करचे जाता हे गुरी कसली एक गुरी आमकां गोत्तूर ना प्रभुपादान सांगला आमगे गुरी असणे शिला प्रभुपादान आमकां सांगला की आमी कृष्णाले घराक वचचे जाऊ गोलोका वृंदावनाक वचली जाल्यार गुरू आमी ते तांणी सांगल्यात ही हॅज सेल द आयडिया ही हॅज सोल्ड द आयडिया की हे आमगे शास्त्रान आमकां सांगला की ह्युमन लायफाचे गुरी गोलोका वृंदावनाक वचचे जाल्यार कितले लोकांनी बाय करला ते आयडिया जो कित लोकांनी ते मनापासून अर्थ करून घेतला की खरेंनी ते गुरी आमकां फील जाना कसं एक कशी म्हणाल एक पेरंटाक गोतस की चोल्डाक असनी हे एज्युकेशन कर हांगा मुखार का जाल्यार लायफ एक्सपिरियन्सामध्ये जाल्यार एक चोल्डाक अर्थ ना चोल्डाक दिसता म्हाका एन्जॉय करचेक मेळना जाल्यार म्हाका असले लायफान कसले म्हाका कसचे वखद ते करचे जावन जाला ते फिलींग येता तशीच न्ही आमकां आमगेली गुरी आसा गोलोक वृंदावन जाल्यार ते प्रभुपादान दिला आमकां आमी केन वरीक ते गुरीक असणे आमगेले गुरी म्हण असणे आमगेल तेजे बगे आमी बेसून असणी एक खरे न्हू मागीर गुरी हे असकी ना म्हण असणे बसून असणे आमी केन वरी कंटेम्पलेट करना जो केन वरीक आमी बसून असणे ताका अर्थ करून घेना जो ताका एक ॲटलिस्ट आमी बसून असणे एक अर्ध तास बसून असणे खरी न्हू असकी ना ते वरी आमी बसून आमी चड जेवन आमी बसून असणे योचने करनात आमी कसले सांग आमकां दिसता आमी हांगा मस्त वर्षाच्यान एसोसिएशनांत आसात मस्त वर्षाच्यान आमी हे भौतीक जगतांत आसात आमकां दिसता आमगे सगळे गुरी हे भौतीक जगतांतच येरतात जाल्यार आमी मरले तशे हे भौतीक जगतांत कसले आमी साचले सगळे व्यर्थ जाल्यार कृष्णान सांगला आमी कसले अकस्मात स्पिरिच्युअल जावं आध्यात्मिक कसलेय कार्य असणे ते मुखार वता ते नेक्स्ट जन्माक वता जावं आमी ताजे निमती आमी मुखार साचोवचे जाता ते कयू डेमोलिशन सो अकस्मात हांवें हे जन्मांत असनी
म्हटलें हे जन्मांत हांवें गोल्ड मेडल घेतलें जाल्यार नेक्स्ट जन्माक आय कॅनॉट यूज दॅट गोल्ड मेडल जाल्यार कृष्णाले भक्ती तशी ना हांव हे जन्मांत अकस्मात कृष्णाल भक्ती 50% करल्यार असणे म्हाका नेक्स्ट जन्माच्यान 50% स्टार्ट जाता सो तसले ते ते गुरी आमकां साधू दिता आनी हे साधू सगळे कसे आमी अकस्मात म्हाका मेडिकल शिकचे असल्यार हांव एक मेडिकल कॉलेजाक वता आनी मेडिकल कॉलेजान शिकून प्रॅक्टीस करलेले मनशां लेगीत हांव वचून कसे आमगेले लायफान कशी मेडिकलचे बगे शिकचे आसना ते सगळे तागेले शिकता इन्फॉर्मेशन मेळटा कशी बुक्सान सगळे इन्फॉर्मेशन व्हरता जाल्यार एक टीचर कसं करता ते इन्फॉर्मेशनाक प्रेझेंट करता आणि ते टीचर तसलेच न्ही आणि ते इन्फॉर्मेशन आणि कसले कसले मनशान प्रेझेंट करता ते इन्फॉर्मेशन खंयच्या मनशान ते लायफ जिवसेला उरते तसले मनशाक आमी गुरु जावं साधू म्हणटा तेगेले तांणी लायफान तसले कसले जाल्लेलीतले कमी चूक करले उरता जाल्लेले मनुष्य म्हळ्यार चूक जाताच तर जाल्लेलीतले चूक कमी करले उरता आनी चुकाक असणे रेक्टिफाय करचे ट्राय करतात आनी जाल्लेलीतले तांकां डिझायर कसले शेप करून 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 असणे ते एक आध्यात्मिक प्लॅटफॉर्म भौतिक जगताचे नसते आध्यात्मिक जगतान जशी पावले उरतात तसले तसले साधू कडे राबून असणे मी कशी एक मेडिकल डिग्री जॉब म्हणा डॉक्टर झाले की मदी राबून मस्त दिवस मस्त वर्ष असणे शिकून मागीर प्रॅक्टीस कर मागीर मेडिकल डिग्री मेळटा तशी असणे एक आमकां भौतिक जगतांत भायर पडका म्हळ्यार एक भौतिक मनस्थिती असणे भौतिक नाशी आध्यात्मिक मनस्थिती आशिल्ले मनशा कडे ते बरी आत्तने मस्त जगत मस्त वर्षाच्यान प्रॅक्टीस करतात करन असणे थंय बरी काडतात पळय ते तांकां आध्यात्मिक जगतान तसले लोकांक असणे कडे आमी ट्रेनिंग घेतात ते आमी मेडिकल कॉलेजान वचून मेडिकल डिग्री घेवची कशी आसता तशी असणे आमकां स्पिरिच्युअल डिग्री जेव जाल्यार असणे आमी टेम्पलाक वचका जेव देवस्थानाक वचका थंय आशिल्ले साधू कोणी तांणी सिन्सियरली सर्व करला पळय तसले साधू लेगीत राबून सेवेक कर तांकां क्वेश्चन्स विचार तांगे लेगीत कशी कशी विंगड विंगड रिजनान तसले तांकां शिकचेक मेळटा ते आमी अर्थ करता मागीर हे असोसिएशन डिवोशनल असोसिएशन कशी मेळटा आमकां डिवोटेसा निमती डिवोटीज काय मेळटात आमकां आनी टेम्पलान ते मेळटात आनी कॉन्शियसनेस आतां आमकां हांव घरान बसून आतां नॉर्मल स्कुलात चेडा वरी एक स्कूल चेडा असणे आतां इंडियान तरी ते पॉसिबल आसा आनी US UK तरी चेडा प्रॅक्टीस आसा होम स्कुलिंगान असणे चेडा बसून शिकयता तेच डिग्री फीज बरी ऑलमोस्ट झिरो उरता आनी सगळे ताका बुक्स बिक्स घरांत हाडून वाचून बिचून करेल जाल्यार बरी आमी वी प्रिफर टू सेंड देम टू स्कूल कसल्याक थंय न्ही एक एटमॉस्फियर उरता टीचर सांगून दिता अर्थ जालना जाल्यार टीचर सांगून दिता आनी थंय आमी घरांत असल्यार एक लेथार्जीक जाता चेडा ते बसून जाल्यार शिकले स्टडी करल्यार करले जाल्यार थंय एक सिस्टम उरता हे टायमाच्यान हे टायम मॅथ्स वाचका म्हळ्यार मॅथ्स वाचका ते नेक्स्ट हे टायमाचेर हे टायम इंग्लीश वाचका म्हळ्यार इंग्लीश वाचका बसून ते कंटिन्युअसली इतू सगळे चेडा बसून वाचचे पळयतात हे ताजे निमती एक एनविरॉन्मेंट जाता तशी टेम्पलाक गेले तशें कीर्तन सत्तर उरता कीर्तन चलताना तुमी उगी बसचे व्हेरी रेअरली तुमी उगी बस तुमी न्हू कीर्तन जाल्यार बसून आपणाक आमी फोर्स करून कीर्तन म्हणचे घरांत शी कश्ट आनी चड जाण म्हणल्यार अर्धा तास म्हणायचं जाल्यार अकस्मात टेम्पलान 2-3 तास वरी मेळ्ळा वरी तुम गोत्वरी जाणा टायम गेलेलो गोचर सो डिवोशनल प्रॅक्टीस करचे असल्यार डिवोटीचा मदी करका कसं सांग कॉन्शियसनेस अकस्मात सायंटिस्टा मदी रबल्यार तुमकां सायंटिफीक कॉन्शियसनेस जाता अकस्मात आमी लिटरेचर इंग्लीश लिटरेचर लोक जो पोएटीक लोकां मदी रबल्यार तांगेले तसले असोसिएशन तसले कॉन्शियसनेस येता तशीच असणे हांगा विंगड असोसिएशना निमती आमकां विंगड ग्रुप ऑफ लोकां मदी निमती आमकां ग्रुप विंगड कॉन्शियसनेस जाता कारण कॉन्शियसनेस बाय डिफॉल्ट कंटेजियस एकल्याक आशिल्ले रोग आनी एकल्याक येता तशीच न्ही एकल्याक आशिल्ले मनस्थिती आनी एकल्याक ट्रान्सफर जाता आनी व्हेरी इजिएस्ट वे ऑफ डिवोशनल सर्वीस
बाय जस्ट बरे म्हळ्यार वचून योगाकडे वचून बसचे, योगा ग्रुप योगा जे आसता वचून बसचे, मुखार तिका सांगता ते करता रावतले. ताई तुमकां विल पॉवर पुश करक म्हण एक पद वचून गेल्ले, ताजे नंतर ती लोक कसं सांगता ताजे गेल्यार एक तास योगा असणे असे जाणवतं. तेच एक तास योगा तुम्ही घरात करल्यार मस्त माते वाईट जाता. अरे हे करका नेक्स्ट करकाच की फील जाता. तेच योगा आम्ही एक ग्रुप योगा जालेले वचून बसून करल्यार अಯ್ಯೋ ते करतसत म्हणून आम्ही करका लागतात. जाल्लेले तरी आम्ही ट्राय करतात. ताचे ताका पॉवर ऑफ असोसिएशन खंयचीय जे हातूंत आसले आमकां अकस्मात चेसान मुखार येवंक म्हणून बेस्ट आमकां असोसिएशन चेस खेळता लोकल असोसिएशन आमकां अशी आमी कृष्णा कडेन वता कृष्णा कडेन सिन्सियरली हांव कृष्णा तुगे सेवे करता म्हण आसा म्हण ते सिन्सियरिटी असलेले डिवोटीज असणे थोडे लोक सिन्सियरिटी कम उरता थोडे लोक चड उरता थोडे लोक अति चड उरता तसले एक तसले ग्रुपान असणे एक एकल्या निमती आनी एकल्या कंटेजियस जावन एक तासाक तरी एटलिस्ट आमी ते आमगेले असोसिएशन जेव्हा आमगेले सॉरी आमगेले गुरी चड जाले उरता तसले हांगा येवन रावचे आणि टेम्पल असणे आमकां कृष्णाक असणे कनेक्ट करचे अपॉर्च्युनिटी दिता कशी कृष्णा डिटी वर्शीप आमी म्हळ्यार कृष्णाक असणे श्रृंगार करचे जेव्हा कृष्णा बगे कृष्णाक फ्लावर्स कितली बायल मनशां आमी कृष्णा मंदिरान पळयला बायल मनश फूल घालता उरता कृष्णा खातीर फूल घालचे उरता तसले सेवा घेतात मागीर कृष्णाक असणे कुकिंग कृष्णाले प्रसाद बनवची सेवा उरता कृष्णाले क्लिनिंग देवाले कृष्णा क्लिनिंग करचे कृष्णाले देवस्थान क्लीन करचे अपॉर्च्युनिटी मेळटा कृष्णा बगे कीर्तनांत सिंग करचे अपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी बुक डिस्ट्रिब्युशन सगळे देवस्थानांत चर्चान आमी पळोवचें मेळटा आमकां इस्कॉन नॉन इस्कॉन बुक डिस्ट्रिब्युशन हे भागवतम घेत हे भगवद्गीता घेत हे रामायण घेत म्हण असते बुक डिस्ट्रिब्युशन करतात लोक मागीर कृष्णाले परब येता ताका असणे ताका म्हण तयारी करची कितली सगळे सेवा अपॉर्च्युनिटीज असणे एक टेम्पला बरोबर आम्ही असोसिएट जालो म्हळ्यार हजार तरी सेवा करता आमगेले फ्री टायमात एक तास 2 तास कितले मेळत पळय आमकां ते सेवान घालयता आनी आमगेले जाले फ्री टायमाक असणे आमी आमगेले आमगे लायफाचे उद्देशाचे गुरीचे साधनेंत आमी घातल्यावर आनी गोत्तोरी जाणा टायम घेतला कृष्णल सर्वीस कृष्णा सर्विसेसनी आमकां कृष्णा सर्विसेस ते आमी डिवोटीजा बरोबर कनेक्ट जातात कृष्णा बरोबर कनेक्ट जातात आणि हे कानांत आयकोची निमती आमी कृष्णा सेवे जाता जाल्यार असली एक बरे एनविरॉन्मेंटा निमती जावं कृष्णा सर्विसाचे एनविरॉन्मेंटा निमती आमी एक कम्युनिटी आतां आमी तामिळनाडूंत आतां रिसंटली तो विजय म्हणजे एकलो सिलेक्ट जालो तांणी एक कम्युनिटी 10 इयर्स म्हापशेन ओपन करले काही ते ब्लड तागेल नांवार असले ब्लड डोनेशन जावचे जावं तागेल नांवार असले फूड डिस्ट्रिब्युशन जाता आसा जावं तागेल नांवार असले एंटरटेनमेंट आनी हे तांणी एक टेम्पल जो टायप एनविरॉन्मेंट दिले म्हळ्यार नॉट इन अ गुड वे म्हळ्यार इवन नॉट इन अ बॅड वे तांणी असले एक कम्युनिटी रेडी करले तागेले फॅन क्लब रेडी करले एंड देन तो इलेक्शनाक जिंकलो आनी तेच फॅन क्लब ताका वोट करून तो जिंकून गेलो सो ते कसल्याक हे फॅन क्लबाचे नेसेसरी आशिल्ले तामिळनाडूंत असणे स्पिरिच्युअल टेम्पलांत असोसिएशन कमी आसा टेम्पलांत असणे तांकां हे विंगड कडेन हे टायप्स पॉलिटिक्स चलना कसल्याक सांग तामिळनाडूंत असणे ते पॉलिटिक्सान तांकां एक कम्युनिटी सगळे मनशाक असणे एक कम्युनिटी जावं विंगड लोकां बरोबर एक संबंध दवरचे एक इच्छे उरता आमकां एकले रावचे इच्छे उरना जाल्यार हे इच्छे आमगी दावा थ्रू पूर्ती करल्यार असणे आमगेले उद्देश्वरी फुलफील जाता आनी हांगा आमगेले मनवीर समाधानांत उरता आनी एस्पेशली हे असले असोसिएशन कृष्णा कॉन्शियस असोसिएशना निमती असणे आमकां आमी चड जावन लोकांक असणे फॉरगिव करतात उरू जावं हे एटिट्यूड असणे आमी विंगड नॉर्मल हातूंत खंयचे हातूंत आमी पळोवचेक मेळना आणि मेळ्ळन सेवा करचे मेळ्ळन एक उद्देश खातीर काम करचे ते
आम्ही ह्यातून सर्विस निमता आणि हे सर्विस निमती कसं जाता आमगेल मन साफ जाता चेतो दर्पण आमगेल मन चेतो आमगेल मन चे डर्ट जो डस्ट सगळे हे जेवण जाता खाली वयता. मागीर आणि कृष्णान आतां हांवें मोगलीला प्रभून सांगला वरस न्ही कृष्णा आणि राधा राणी जो खंयचे डिटी आसात न्ही ते आमगे खातीर येवन रावले उरतात ते कृष्णाल आमी सेवे खातीर येवन रावले उरतात तेन्नाच न्ही आमी केन्ना आमी टेंपला गेलेले तेन्नाच न्ही ते अर्थ करून घेवंक की भगवंत आमगे संबंध आसना आमी तांगेले दर्शन आनी ते आमगेले दर्शन दोगू लोकांनी आमगे एकल्या एकल्याक दर्शन करन न्ही आमी एक संबंध बांदता आसात केन्ना आमी गेले देवस्थानाक गेले तेन्ना न्ही फर्स्ट न्ही डिटीजान कसलो घातला कसलो करला कशी श्रृंगार करला ते सगळे ऑब्जर्व करता एस्पेशली आमी हांवें जुहू मंदिरांत आणि रिसेंटली आमी हांवें हे मुंबयंत आनी एक टेंपल नवी मुंबयंत वचून पळयलें की डिवोटीज कितले धवाल दर्शनान तितले मगन जाले उरतात न्ही ती अशी वता उरतात जाल्यार धवाल दर्शन घेता वतात कशी रेडी जाला ते तांगेले दोळ्यांत दिसता की ती कितल्या ते दर्शन धवाल दर्शन करता करता ते दर्शन करचे आनीक सुंदर दिसता कितले अप्रिशिएट करतात ते देवाक की अरे ते एकले फ्लावर घेवन येताय एकले फूल घेवन येताय कस तरी घेवन जाल्यार तांगेले दोळे फुल्ल कृष्णाल दर्शनान दवरता तांगेले तांगेले ते भक्ती पळोवन एक नमुने इन्स्पिरेशन येता की आमीनू तशी देवाक तशी तेतले इच्छेन प्रितीन पळोवका म्हण ते एक फिलींग विंगड येता ते देवाक पळोवचे हितून आनी देवाले ते कृपे अर्थ करून घेवन न्ही आणि विंगड डिवोटी कशी करत आसा ताजे बगे ताजे प्रकार आमीनू हाँ पळय हे डिवोटीन अशी सेवा करले आमीनू अशी तरह सेवा करता ते इन्स्पिरेशन ते संबंध आमकां कृष्णा कॉन्शियसान मेळटा हे सॉरी रेग्युलरली विजीट केल्यार मेळटा. आणि आम्ही युजुअली सांगतात आता चड जण चोडटाक आमी शिकोवका म्हण उरतात आमकां बसून आमी कितले वेळ बसून आमी शिकोवचे जाता धार्मीक बगे आमी चड जण एक सिरियल लावन दितात आसी पळय कृष्णा असे असे आशिल्लो हो अशी आशिल्लो ते हे देव आशिल्ले ते आनी चड जण आमी आरती करता आनी येवन रावतात चोडणा ते सोड न्ही आमी अकस्मात आमी रेग्युलरली असणे आमी चोडटाक असणे आमी जेव आमगे चोडा एक थोडे टायम असणे आमगे चोडा घेवन थोडे टायम आमी घेवन असणे तांकां कृष्णा लँडोमीन तांगेले एक बाल्य आमी विंगड रितीन तांगे चायल्डहूड मेमरीज म्हणटात पळय ते आमी स्ट्रॉंग चायल्डहूड मेमरीज ती लोक मुखार येवचे नासले कन्वर्ट जावं तांगेले डिप्रेशन जावं विंगड रितीन दसने ते लोक शोशणेन वचना तांकां गोत्त तांगेल स्ट्रॉंग एक फिलींग उरतल की कृष्णा म्हगेले कृष्णा आसा म्हगे बरो कृष्णा आसा म्हणजे एक स्ट्रॉंग फिलींग न्ही ते उद्भत जाता कृष्णा कॉन्शियसांत आमी चोडणांक असले पदे पदे किर्तनान घेवन वचचे फेस्टिवल्सान घेवन वचचे तांकां जाल्ले इतले केन्ना केन्ना आमी वतात तेन्ना वचचे जातले आमी तांकां घेवन वचचे जाता तेन्ना तांकां घेवन गेल्ले एक फूल फॅमिली न्ही एक स्पिरिच्युअल कृष्णा कॉन्शियस जाल्यार न्ही एक विंगड नाकाशिल्ले दौऱ्या गुण जावं फिलिंग्स तांकां मुखार जावं आमगे फॅमिलीक येवचे सादे ते कमी जाता हे हे एक वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट रिझन हांवें म्हाका फील दिसता की आमी स्पिरिच्युअल कनेक्शनांत उरता जेव जाल्यार इतले एक दिवसा वचचे साध्य करता ना जाल्यार ना 2 दिसांत एक पंद वचात नाजाल्यार 3 दिसांत एक पंद 4 दिसांत एक पंद वचात जावं वाराक एक पंद वचात नाजाल्यार न्ही 2 वाराक एक पंद वचात अशें कशी तरी करून जाल्लेले इतले टायम आमगेले कितले पण जाता पळय तितले आमी कृष्णा कॉन्शियसान दवरचे आनी वतना जाल्यार असणे आमगे चोडटाकूय घेवन वचचे ते कसले करना ती लोक वतात हात धरून असणे वचून असणे जेवण करून येतात तितल्यान तांगेल फूल कॉन्शियसनेस चेंज जाता ते आमी हे अर्थ करी मागीर असणे आमकां हे दिसता की म्हागेल घरांत सुंदर जाल्यार देवग्रह आसा हांव म्हगेलें चॅन्टिंगूय बरें करता आसा क्लासीसूय ऑनलायन जाता आसा हांव एवरीडे कसलें एवरीडे आमी कृष्णा टेंपलाक कसल्याक वचना अकस्मात आमगेली एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमगेले कृष्णा टेंपल लागीं आसल्यारच न्ही म्हाका दिसता हे ऑपॉर्च्युनिटी आमी यूज करून घेवका कसल्या
कृष्णाल टेम्पल एक इन्स्पिरेशन जाऊ एक आमकां रिचार्ज म्हणत आमी रिचार्ज जावची एक पॉइंट ते आमकां एवरी डे आमी एवरी डे आमकां न्ही कृष्णा बगी वाचता उरतात बट आमी केन्ना कृष्णाल टेम्पलाक वतात न्ही एक सिरियसनेस विंगड आमी डेव्हलप करतात ते आमी नेक्स्ट डे आमगे साधनाक न्ही आमगेले हे हेल्प जाता एक 5 मिनिट 10 निमिष वचून कृष्णाल टेम्पलान वचून कशी डिवोटीज करता देवाल दर्शन करून तीर्थ पिवन इतले कर आयल्यार न्ही आमकां आमगेले कनेक्शन जुडता आनी आमगेले नेक्स्ट डे आमी चॅन्टिंग करचे जावं डीटी वर्शीप करचे जो क्लासेस ऑनलायन करतना एक सिरियसनेस येता ते सिरियसनेस ते रिचार्ज मुवमेंट न्ही ते आमकां टेम्पल दिता आणि आमी सांगतात ओके हांव टेम्पलाक वता तसल्यान म्हाका चार्ज करचे सॉरी देवाले दर्शन करचे नेसेसरी ना जो चॅन्टिंग करचे नेसेसरी ना जो क्लासेस अटेंड करता नो ते आसत न्ही आमी एक अर्थ घेऊ की हेजे निमती हे आसा हेजे निमती हे आसा कशी टू व्हील ऑफ द सेम कार म्हणे जो गाडी म्हणे एक गाडी एक व्हीलर असणे चलना तशी असणे आम्ही टेम्पलाक वचून दर्शन करून सगळे ते रिचार्ज करून घेऊन येतात घर येतात ते कसले साधने करतात एव्हरीडे साधने कसले करतात ते सिरियसनेस डेव्हलप ते एक सिरियसनेस काही मिळत आमकां टेम्पलान मेळटा ते एनविरॉन्मेंट आमकां टेम्पलान मेळटा तेच खातीर आमी एव्हरीडे वचून कृष्णाले सेवेंत आमी लागता शिला प्रभुपादान आमकां पयली केन्ना सांगला की आमगेले एव्हरी घरांत आसना आमगेले घरांत आमी टेम्पल उरता ते हे टेम्पल आमकां हेच खातीर उरना की गुरी न्ही की हे टेम्पल की ते टेम्पल आमगेले घराचे आमगेले एक संबंध उरता आमगेले एक डिटीजा बरो जो आमगेले इश्ट देवा बरो जो कृष्णा बरोस न्ही एक कृष्ण मुर्ती उरता तागे बरो एक संगड संबंध उरता जाल्यार तेच आमी एक कृष्ण मंदिर जो इस्कॉन टेम्पल खंयचे तरी एक देवाला दर्शन करता ते एक विंगड एक भाव उरता ते दोनूय भाव असणे इरिप्लेसेबल आमी लायफान असणे आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम आणि व्हॅनिला दिल्यार असणे आमी सांगतात नाका म्हाका व्हॅनिला मात्र जो आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम ऑप्शन असल्यार आमी दोनूय घेतात न्ही तशी आमकां विंगड विंगड फ्लेवरान ताचने कृष्णाक बरो प्रिती जो भक्ती अनुभव करचे अवकाश मेळ्ळ्यार न्ही आमी खंयचे सोडून दिवं नये म्हण हांगा शिल प्रभुपाद सांगतात दे शूड द गोल शूड नॉट बी एक चूज करून आनेक सोडचे न्ही आनेक चूज करून हे सोडचे न्ही गोल दोनूय मेळून घेवन वचचे दोनूय होम डेली प्रॅक्टीस करचे ते आमगेले जशी होम घरांत आमी डेली प्रॅक्टीस कशी करतात डेली प्रॅक्टीस करतात ते कसले ताजे अर्थ कसले ते आमी यूज करतात एक मोबायल फोन आसा ते एवरी डे आमी यूज करतात ते डेली प्रॅक्टीस बट न्ही ताका एक टायमार न्ही ताजेचे आमी मन हे जावन सोडता ब्लायंड स्पॉट आसा कोणू म्हाका पळयना सो कोणू हांगा कसले काय तितले कसले देव नाच उरका असले सगळे माथ्यान जाता ते केन्ना येता तेन्ना आमगेले स्पिरिच्युअल चार्जिंग पॉयंट चार्ज लो जाले तेन्ना कशी चार्ज करचे सीदा देवस्थानाक वचूनच न्ही डिवोटसा मदीं राबून तांगे बरो सेवा करून ते चार्जिंग पॉयंट ते भक्ती ते भावने मुखार हाडचे आणि मागीर आनी डेली प्रॅक्टीस आमगेले करन आसता एवरीडे आणि वी कॅनॉट आम्ही कितलेय म्हणतात कितलेय सिन्सियर डिवोटी असल्या वरी आमकां असणे घरांत असणे एक हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीजाक हाड नसणे चॅन्टिंग करचे जाणा एवरीडे किंवा हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीजाक असणे फेस्टिवल एटमॉस्फियर दिवचे जाणा जावं पॉवरफुल कीर्तन करचे आसा म्हाका आयकोचे आसा ते घरांत म्हळ्यार ऑनलायन लावन आयकेवत जाल्यार थोड्या वेळान तसले म्हाका कोणू पळयना जाल्यार सोड म्हणून सोडून येतात ते एटमॉस्फियर ते कीर्तन करचे ते मेळण प्रसादन खावचे ते सगळे एक कोण तरी विंगड लोक मॅनेज करत असत आम्ही वचून बरे ते अनुभवसून त्याचे कृष्णाने डिवोटीला करले सगळे आम्ही अनुभवसून येवचे ते आमगे उद्देश ते वचून ते एक अनुभव एक्सपिरियन्स लाईफ इज ऑल ऑफ अबाउट एक्सपिरियन्स आणि आमगे कोर मेमरीन कसले मेळटा पळय ते सो आणि हे ब्लाइंड स्पॉट्स असणे ते देवस्थान करेक्ट करता कसं ते आमकां आरामशे अकस्मात कीर्तन घरांत आयकुचें असल्यार आरामशे सी बसून आयकता जाल्यार न्ही हांव केन्ना टेम्पलान गेले वरता आमकां जाता न्ही हे चूक हांव करचेंच न्ही मग तसं एक ते एक स्टँडर्ड आसा धावाक आमी असणे तितले लायटली घेवन आमी म्हण ते एक विंगड डिवोटीक पळोवन येता तेन्ना हांव कितले त्रास ते स्ट्रेट बसता लोक बया उरू कसले उरू ते आमकांच जाता ते मॅनरिझम म्हण आसा ते एथिकेट सगळ्याक एक एथिकेट्स आसता दावा लेद्राकूय एक एथिकेट्स उरता सो आमी घरांत आमी केन्ना आमी जाल्लेली इतली सान एनविरॉन्मेंट उरता आमगे स्टँडर्ड कमी जाता
आमी क्लासेस मिस करचे स्टार्ट करता. ऑनलायन क्लास ऑन करना असणे रांदप करचें पडटा. जेव कसले अर्धा क्लास आयकले उरता, अर्धा क्लास आयकना. सो ते ऑनलायन क्लासेसांतू ते एक एक ड्रॉबॅक. मागीर असणे एकल्यान कीर्तन. हांव एक कीर्तन हांव म्हगेलें एक कीर्तन सांगता जाल्यार असणे ती स्कील हांव मुखार हाडची जाणा. तर टेंपल असोसिएशना निमती, ट्रेनिंगा निमती म्हाका तें कीर्तन बरें करून सांगयात. हांव अकस्मात आनी एक स्कील म्हळ्यार कुकींग. हांव कुकींग नॉर्मल करता जाल्यार असणे टेंपलांत वचून ते पळय विंगड माताजीचाक सेवे करतना हे हांव शिकून हे माताजी पळय कितले एन्थुसियाझमांतल्यान हे आयटम बनयत आसा. त तशीच प्रवचन एक स्कील आसा. देवाबगेर सांगता जाल्यार एक मनशान हांव देवाबगेर सांगचें आनी एक मनशान असलें बरें करून रुचीकन ते देवाले मन लावन तो सांगता ते स्टोरी टेलिंग करताना असणे देवाल दर्शन जाल्यार जाता. सो तशी असणे ते सगळे असणे आमकां हे टेंपलान निमती जाता. कशी इस्त्री ऑन करतात आमी. इस्त्री ऑन केले तशी असणे आमी इस्त्री करून जाले तशी असणे त्यो इस्त्री ऑन केली तशी इस्त्री करून जाली तशी असणे इस्त्री करून जाली तशी असणे मी कशी हे जाता पळय कसं सॉरी इस्त्री करून जाली तशी कशी आमी नॉर्मल जातात पळय तशी असणे मागीर कूल जाता पळय तशी आमकां आमगे केन स्पिरिच्युअल भावने कूल जाले तशे कूल जाता पळय कशें म्हळ्यार आमी पदे इस्त्री ऑन उरना. तेजे खातीर इस्त्री ऑन प्लगान दवरता म्हळ्यार आमी देवाल डिवोटीचा मदीं आनी सेवे करता आमी टेंपलांत. कशी एक स्पेक्टेटर आम्ही पहिली टेम्पलला गेले तेन्ना जेव्हा सत्संगात गेले तेन्ना आम्ही वचून बसतात. मागीर हगूर 1 वर्षानंतर, 1.5 वर्षानंतर सगळे सेवे करचे स्टार्ट करतात. मागीर 4-5 वर्षानंतर आम्ही वन ऑफ द प्राईम सेवादारी जातात. कशी ते देवाला आशीर्वाद आणि ते डिवोटीजाला आशीर्वाद ताच्या तांगे निमती असणे आम्ही एक कशी आम्ही संबंध आमगेले चेंज जाता. उगी येवन बसून असणे देवाक असणे उगी येवन बेसचे चेंज स्टार्ट केले मनुष्य असणे एक परम भक्त जावचे पडटा. सो ते एक डीप कनेक्शन असणे, एक डीप कमिटमेंट ते आमकां संबंध टेंपल दिता, जावं देवस्थान दिता. आणि जाल्यार आमगेलें एक हे उरता की रेग्युलरली विजीट करता आनी एक खंयचे तरी एक बरे डिवोटी, सिन्सियर डिवोटी बरोबर एसोसिएट करता. ॲटलीस्ट आमकां अकस्मात असणे आमकां एक एवरीडे वचचें जालना जाल्यार वीकली संडे एक पंत वचचे पद्दत हाळे काळाक आमगेले पेरेंट्स अजुनू करतात ते. सोमवार वचका देवस्थानाक हे देवस्थानाक वचून येवका, मंगळवार हे देवस्थानाक वचून येवका. जेव्हा अशी म्हण असणे ते लोक खंयचे तरी एक देवस्थानाक असणे ॲटलीस्ट वीकली वन्स तशी असणे वीकली वन्स ट्राय करता. जेव मंथली वन्स ट्राय जेव हे दिवाळीक असणे देवाल दर्शन करता, युगादीक दर्शन खंयचे टेंपल देवस्थानाचे प्राईम दिवस असते ते दिवस तरी हांव दर्शन दिता म्हण ते फॅमिली बरोबर मी एक कमिटमेंट दवरून घेवका आमगे लायफान. हे कमिटमेंटा निमती आमकांच आमकां इम्प्रूव्हमेंट ते आणि शिला प्रभातान एक पर्यंत असणे आमी टेंपलाक असणे एक बिल्डिंग जावं एक हे म्हण समजायचं स्क्रप्चर म्हळ्यार एक बिल्डिंग जेव कसं अशी नॉर्मल पळयतात आमी एज जस्ट अ बिल्डिंग. बट टेंपल म्हळ्यार खरें टेंपल म्हळ्यार काही गोष्ट काही सगळे डिवोटीन असणे परिश्रमांत असणे एक दुसऱ्याला असणे हेल्प करन असणे सेवे करन सिन्सिअर सेवे करन असणे आता हे बरी आता आमी भागवतान आमी आयकत आसात कितले माताजी हांव पळयल्यार असणे मागे प्रकार असणे एक 5-6 वर्षाच्यान कंटिन्युअसली माताजी भारती पै माताजीक तरी हांव 5-6 वर्षाच्यान पळयत आसा. कंटिन्युअसली सेवा करतात. ती लोक तांकां एक हे ना कसले टायर्ड जायनात ती लोक. तसले तांकां तितलें स्ट्रेंथ उरता, तांकां तितलें डिवोशन उरता आनी मस्त माताजीस आसात हांगा सत्संगात. हे सगळे आमकां कशी आमकां ती लोक एक स्ट्रेंथ दितात पळय एक हे कशे निमती जावचे केन्ना आमी पदे असोसिएशनांत येवन एक आमगेले गुरीक असणे आमी मेळन असणे एक दुसऱ्याक हेल्प करून सेवे करतात पळय तेन्ना आमगेलें हे जाता आनी हे केन्ना जाता आमी हे कृष्ण आनी राधाले मर्सी निमती जेवचे. सो एक स्टोरी आसा फिशरमॅनाली एक फिशरमॅन आनी तांगेलो ग्रूप वता उरतके तेन्नाच न्ही कृष्णाक तेन्ना सॉरी एक व्हड पावस जाता तेन्ना एक फुलाचे दुकानाचेर सांगता येवन आमगेल्या घरांत रावात येवन तांगेल्या घरांत आसली घम 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 वास फुलाचे
जाल्यार हे फिशरमॅन लोकांक तांकां ते जाम जाल्यार तांकां ते सफोकेट जाता. तेन्ना असणे तांकां रात्रभर न्हिदचे जाता. तेन्ना कस करता ती तांगेले पिशवीचे असणे फिशाचे स्मेल घेवन असणे न्हिदतात. तशीच असणे आमकां हे जगताचे आमकां हे सगळे आम्ही आम्ही हे सांगचे सगळे आम्ही कृष्णा निमती हे जाता हे सगळं अनफॅमिलियर जाता आमकां लागून मस्त वर्षाचे ना आम्ही हे भौतिक जगताचे भौतिक जगतांत आसात आणि भौतिक जगताचे गोल्स ताजेचे उद्देश पर्पज खातीर जिवसून आतां स्पिरिच्युअल जावं आध्यात्मिक गुरी खातीर आमकां हे सगळे करका लागले म्हणजे एक नमुने एक फॉरेन जे एक विंगड रीत एक विंगड एक मनस्थिती सॉरी विंगड एक फॉरेन फील अनफॅमिलियर फीलिंग येतं. तेन्नाच न्ही हे आमी अर्थ करून घेवं की आमके कसल्याक अर्थ जाता, आमके कसल्याक फील जाता म्हळ्यार आमी चड जन आमगे मॅटेरियल लायफांत रावले वता. आमी हगूर आमी फुलां दुकानांत वचून रावचे स्टार्ट केल्यार न्ही आमकां आमगे हगूर म्हणजे अशें न्ही की एकदम फोर्सेबली आमी फुलां दुकानांत रावचे. फिशरमॅन कशी फुलां दुकानाचेर आमगेर फिशींग मदीं आमकांय ते मटेरियल आशे जाता, सगळे जाता जाल्यारच न्ही आमगेर गुरी आनी पर्पज आसा आमगे लायफांत आमी मुखार येवन आनी हे पर्पज फुलफील करचे टेम्पलाचे एक प्राईम कसले पर्पज. तई असणे हे सगळे डिवोशन भक्तीचे काही बीज असणे मुखार वता पळय ते ताका देवस्थान जावं टेम्पल म्हणटात. आमगे कनेक्शन केन कृष्णा बगे स्थापने करचे एक जगा म्हळ्यार ते देवस्थान. हे म्हणून हांव सांगता आनी कस तरी हांवें चूक जावं कस तरी जाल्यार मागीर ती म्हाका हे म्हाका माफ करात. हांव हे सांगूनच न्ही हे क्लास एंड करता. थँक्यू प्रभुजी. हरे